म्हापसाचे आमदार आणि नगरविकास मंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांचे हस्तुकी गणेशपुरी हांगासर उबारिल्ले मैदानाचे उक्तावण जाले। 2.90 कोटी खर्च करून ह्या मैदानाची कामां जाल्यात। ह्या वेळार नगराध्यक्ष संदीप फळारी आणि हेर मानेस्तां हाजीर आसले। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। सगळे कडेन ओपन स्पेसीस आहा पळय ते राखून दवरपाचे आनी डेव्हलप करपाचे। तितून सगळ्यांचे सहकार्य आसपाक जाय, सगळे सपोर्ट करपाक जाय। धाकटे पासून धाकटे जागे आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते जागे राखून दवरपाची गरज आहा। धाकटे म्हणजे म्हाका दिसता चौकट जागे 50 मिटरांचे जावं 100 मिटरांचे आसूं ते राखून दवरपाची गरज आहा। हेजे फुडें जागे गावचे ना। गणेशपुरी एक डेव्हलप्ड कॉलनी म्हणटकूच जमीन ओपन एरिया राखलेली आहा, पूण चडशे कॉलनी जे आहा पळय तेंचे ओपन स्पेसीस ना। सगळे लोक मागता की आमकां एक भुरग्यां खातीर एक ग्रावंड करचो म्हणून, पार्क करची म्हणून, गार्डन करचें म्हणून, पूण जमीन घेवच्या टायमार म्हाका दिसता अडचणी तयार करतात। खोल्ले तशीच एक अडचण तयार जाल्या। तारा गार्डना कडेन जमीन आसली पळय ती हडप केल्या, थंय करपाचें नासता। आमच्या भविश्याक जमीन आसपाक जाय, भविश्याक ग्रावंड आसपाक जाय, भविश्याक भुरग्यांक खेळपाक जावपाक जाय। हे सगळे आमी राखून दवरपाचें काम जबाबदारी आमची। आमी विचार करपाक जाय आमी म्हापशेचो विकास करतले आनी परवरचो करचे ना, आनी तशें जावंक शकना। म्हापशे बरोबर परवरी आसपाक जाय, परवरी बरोबर पणजे आसपाक जाय, पणजे आसतना कदंबा प्लॅटो तोय आसपाक जावो। हे भशेन आख्खे गोंयचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी प्रत्येक भागान एक बरोसो ग्रावंड आसपाक जावो। भुरग्यांक खेळपाक गावपाक जाय, दिसाचेंय खेळपाक गावपाक जाय, रातचेंय खेळपाक गावपाक जाय। जे कायापालट जाला परिवर्तन त्याचे पूर्ण श्रेय वयता आमचे नगरविकास मंत्री ज्यांच्यानी त्यांच्याच नावान एक फ्रांसिस अर्बन कनेक्ट स्कीम जी त्यांच्यानी अस्तित्वात हाडली काही वर्सां पयलीं, आणि त्याच्या अंतर्गत हो जो जागो आसलो ओपन स्पेस आसली त्याचे एकदम म्हाका दिसता कायापालट कसो केल्लो आसा। हे काम करता आसतना अनेक लोकांचो ह्या कामाक मोठो हातभार आसा। आज आमचे मेंबर सेक्रेटरी तशें DMA जे स्वता IAS ऑफिसर अशोक कुमार ते स्वता येऊ शकले ना फंक्शनाक, पण त्यांचे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर आसा जगदीश होसमाणी, त्यांची पूर्ण टीम इंजिनियर्स आणि त्यांचे सगळे जे स्टाफ आसा ज्यांच्यानी मेहनत केला ह्या आजच्या दिसा खातीर। माझो संबंध सुरवाती केलो ह्या वॉर्डाचो नगरसेवक म्हणून, आणि मागीर संजय मिसळान ती धुरा सांबाळली आणि सगळ्या गणेशपुरीच्या रहिवाशांच्या सहकार्यान हो आज आमकां दीस पळोवपाक मेळटा। आणि सुंदर असो ग्रावंड जो हो प्रोजेक्ट आसा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 कोटीचो प्रोजेक्ट, 2.90 crores प्रोजेक्ट आसा। भितून ही प्लेइंग एरिया आसा, नॅचरल टर्फ आसलेलो सुंदरसो ग्रावंड, तेका सरफेस इरिगेशन आसा कन्सिल्ड, तेका ड्रेनेज सिस्टम आसा जे सरफेस वॉटर इफेक्टिवली डिस्चार्ज जावपाक जाय म्हणून, पार्किंग आसा हांगासर पेव्ड पार्किंग, तशेंच पेव्ड वॉकिंग एरिया आसा, इल्युमिनेशन रातच्या टायमार हांगा खेळपाक मेळचे म्हणून 6 पोल्स आसा, प्रत्येकाक 3 LED लायट्स आसा।